जर जर डांबराचो रेट सारको इतको कमी जाल्लो आहा जाल्यार जे इस्टिमेट आहा पळय सगळे वाडयल्ले इस्टिमेट आहा हे सगळे इस्टिमेट आहा पळय ते कमी करचे म्हणून हे सगळं सँक्शन जाल्ली सुद्दां कामां परत गेली आणि ते रिइस्टिमेट करपाक लागून ते म्हणजे रिइस्टिमेटाक आतां व्हडलो टायम लागचो ना. म्हणून दुख्ख इतकेंच की व्हडलो टायम जरी ना लागलो जायत जाल्यार एक 15 दिसांनी पावस असल्या कारणान येदी व्हडली कामां आहा ही रिस्क म्हणून फाल्यां पावसान सुद्दां आमी करूंक शकना. म्हणून खंय तरी ह्या एक टॅक्निकल अडचणींक लागून ही कामां आहा ती नोव्हेंबर पर्यंत फुडें वयता. हे खरमशाल्या एक दुख्खाची गोष्ट, कित्याक लोकांची बारीक बारीक कामाचेर लोकांची हें ना. सगळ्यांचो जो मेन रोड आहा आतांच आमी ड्रेनेजीचें इनोग्रेशन करताले. हांव सरपंचाक सांगलां ड्रेनेज जर आमी एकदां ड्रेनेज केली जायत जाल्यार थंय पोरने दुरीग आहा ते दुरीग जर विचार करून जर मातशें जर फाटीं काडून जर घेतले आनी ड्रेनेज जर भितरसून घेतली जायत जाल्यार रोड वाडोवपाक आमकां म्हणजे जितको आहा तितको रूंद करपाक आमकां संदी मेळटली जातली. म्हणजे त्या खातीर पंचायतीची जी रोल आहा हो अत्यंत इम्पॉर्टंट रोल. कारण त्या लोकांशी उलोवन तांकां, कारण तेंच्यांनी दुर्गां बांदल्या ही खरमशाल्या ती इलिगलूच बांदल्या, ती पाप कोणी गेला तेचेर आमी या नाका. पूण जाता जाल्यार आतां ती थोडी फाटीं काडून जर रोड बरो करूंक मेळटा. रोड हो फॉर प्रॉस्पेरिटी आमच्या फुडारा खातीर, आनी तो फुडारा खातीर असल्या कारणान तो मातसो जर जितको आनी इल्लो रूंद जालो जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक आमकांय फायदो, सगळ्यांक फायदो, सगळ्या लोकांक खेड्याकारांकूय ताचो खूब फायदो जातलो. आनी ही काम येणाऱ्या टायमार आमचे आतां सुरू जातले. हांव आजच्या अक्षय तृतीयेच्या दिसा निमित्तान ही आजची सगळी पांचवी कामाचें हें करतना हांगर आमी म्हटलेलें की साखळेश्वराच्या देवळान ताचो समारोह करया.